बापाची पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमच्या गोंयदामांच्या दोन प्रांतांच्या आस्कार्याची बागयोन जुजे वाजाची दोबाजीक परब व्हडे खुशालकायेन आनी भोगतीन आमी समोर उमतांव. ह्या वर्साक आनीक एक पावट हे व्हडलें भाग आमकां फावो जाला. ह्या खातीर गोंय दामांची आनी आख्खी पवित्र सभा संतोसाच्या उमाळ्यांनी भरून त्रियेक देवाक वाखाणटात. पवित्र सभेन जुसेवाजाक सांत म्हूण परगोट केल्यार कांय वर्सां भरलीं आनी अदीक करून हे घडणे उपरांत आमच्या गोंया भायर आनी आख्ख्या संवसारान ताची भोगती चडत वाडत गेल्या, जाचे पासत देवा बापाक आमी सदांच चड उपकारी. तो जल्मलो, वाडलो, भोंवलो, वावुरलो आनी सोंपलो ते मेरेन एका सुत्रान सगळी ताची जीण थांबोन नासलेली जेजू गोवाय दिवची जाली. हें करतना जेजूची भाग्यां ताणें आपणायली आनी ती तो जियेलो. हे भाशेन तो आमकां आमच्या क्रिस्ती जिविताक एक व्हड नमुनो जाता. देखूनच ह्या गवळीक वर्साचो विशय आनी बागयोन जुजे वाजाचे गोवायकेचें जिवीत दोळ्या मुखार दवरून आयचे समोरमणेक आमी विचून काडला तो विशय हो. बागयोन जुजे वाजाचे देखीन जेजूची बागयां जियेवून ताचे गोवाय जावुया. पुस्कळ ओतमे देवाक जोडून घेवच्या हुस्क्यान आनी आपूण अदीक पूर्णपणी जेजू गोवाय जावच्या मोनान बागयोन जुजे हें गोंय सोडून मंगळुरांत आनी श्रीलंकेंत जोरान आनी ताकतीन गेलो आनी थंय देवीक मोगाक आशिल्ले ओतमे बापाक ताणें परतिले. तर इश्टानो, हे दोबाजीक परबे समयार बागयोन जुजे वाज आमच्या भावा भाशेन आमी ह्या आव्हानाक आनी अवघडायेक आधुनीक काळार कसलोय तो आमचो बेस जावं आटचे न्हय, पूण देवाक दिसपट्टी नीज गोवाय जावंक आनी अशें आमचें क्रिस्ती जिवीत उर्बेन भरलोलें आनी हेरांक बरें देखीचें जावचें म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत देवा लागीं खतखतान मागुया. आनी सबार पावटी बागयोन जुजे वाजा भाशेन भागयांचें जिवीत जिवन जेजूचे गोवाय आमी जावंक चुकले देखून देवाचें आनी एकामेकाचें आमी बोगसणें मागुया. सोम्या जेजू, एक क्रिस्तांव कसो म्हज्या खासगी जिवितान बरी गोवाय हांवें दिवंक ना. गोवाय दिवचें आपोवणें फकत पवित्र सभेच्या वडिलांक लागू जाता आनी तांकांच तें बरें सोबता. असल्या वांकड्या चिंतपान हें गोवायकेचें आपोवणें जियेनासतना वायट देखी चालीक लागून जायतीं जाणां तुज्या हिडांतली भायर सरून तांचो इबाड जाला. चुकलां सायबा. क्रिस्ता जेजू कुटुंबीक मोळार वडील तशींच ल्हानां बरे देखीची जावंक आमी चुकल्यांव. तुका भायर रावून संवसाराचो लोक कुटुंबांत येवकारला. सांगाती मागणें नासून दुस्मानकायो वाडूंक कुटुंबीक जिविताचेर मार बसला. आमची आड गोवायकी जाली सायबा आनी अशें जायत्यांचेर वायट देखीचो परिणाम जालो म्हूण आमकां दूख भोगता.
सोम्या जेजू समाजीक मळार आमच्या वावरा जाग्यार आमच्या वागणुकेंत उलोवपांत न्हेसपांत जेवणा खाणांत आनी चलता भोंवतना हेरांक बरी गवाय दिसूंक ना. क्रिस्ती तत्वांत आनी खेरीत तुजी भागियां जियेतना खोश तुमालो बोगलांट बेमान आनी उणेपण भोगचें पडलां तेन्ना निराशीपणान भावार्थ उणो जावन देव धर्मपुर्यान सोडची तालनी दारार उबी जाल्या. भोगोस आमकां. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमी आयज आमच्या गोंयांत व्हडली परब करता म्हणटूच 5 जुसेवाजा खातीर देवाक मोहिमा देवाची तुस्त करून म्हणुया. मोहिमा देवाक सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्वरा देवा तुमच्या रया सोर पदवीदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थोर वैभवा बसत आमी तुका वखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता सुम्या देवाची शिडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा तुझ्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुसे वाजाची देखीन आनी मोन्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापुर्यान पडझड आयली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगोटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलें. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ ओदीक ओदीक वाडय आनी शिव वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवे पवित्र आत्मेचेकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमायस हिल्कियाचो पूत यादनिकी घोराण्यांतलो अनातोत शारांत बेंजामीनच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हळें सर्वेस्परा पळय
हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जाप दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणून नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भियोव नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. घेऊन तुझे वाज दूर एक आपल्या जिविताची गोडी बापाच्या हातान घालून जियेलो. आमचें जिवीत तसलेंच एक समर्पण जावं. आमचो जबाब स्रोतांतल्यान गावून दिवया. आमचो जबाब जातालो, सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक वेंचमिता. सगळीं म्हणुया. नवें गीत रचून काया परमेश्वराक वाखाणा. शेकान शेक प्रितमे वोय देवाक सोडकिता गाया. जबाब सगळ्या पोरसांक कळया देवाची कौतीक वेंचमिता. परमेश्वराच्या मनान गितां गायो नागोडा. वयर काडात नांव देवाचें, पोरगोटात थारोवन ताचें. जबाब सगळ्या पोरसांक कळया देवाची कौतीक वेंचमिता. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, जीव वर्तमान पोरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें खोटा. म्हजे कोशेन हें काम हांव कोत्ता जाल्यार म्हाका मोजोरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कोशे विणे हो कारबार
म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मोजोरी खंय आसा? जीव वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट पोरगोडटां तातूनच म्हजी मोजोरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. अशोक्तांक जोडून घेवंक अशोक्तां बरोबर हांवूय अशोक जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. जीव वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक जीव वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उबी रावया आनी कुशलकायेन उद्गार गावुया. Soy sol esporak, 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 soy sol. Gesù tuzo amor, cortato, tuja babato. Sotamu, Gesù tujo pes, samaru, abito jogar, lautoria. Soy sol esporak, 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 soy sol. Porvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोया. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगां आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण तोत्राय दवरात. बोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर दिवतली, ना तर तुमचे शीं परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा थंय खायात आनी पियेयात. तर वावराड्यांक आपलो मुशारो फावो. घोरांघोरी भोंवून नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. तुमी आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें रास तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. येसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. Wagali tuka Krista. मोगाच्या बाबा भयणानो, आमचे पवित्र सभेंत तोमास आकीन नांवाचो व्हडलो महामनीस भाग्योन तोमास आकीन एक यादनीक आनी आमचे भावार्थ समजून मनशांक समजता ते भाशेन सगल्यांक भावार्थाची ओळख दिवंक खूब तो वावुरलो. आनी ताचें एका पुस्तक जें आख्खे संवसारभर आयज पर्यंत नांवलौकीक आसा, सुमा थियोलॉजिका म्हूण,
ताचो आयज म्हाका उगडास करचो दिसला. हें पुस्तक 3 भागांनी ताणें वांटलें आनी हें आख्खें पुस्तक बरयतना ताचो हेतू आसलो की आमी सगळीं देवातान आयल्या, आख्खी रोसना देवातान आयल्या आनी आख्खी रोसना परती देवाशी वेता. एक्झितूस रेदितूस म्हूण लॅटीन भाशेन देवातान भायर सरलीं आमी आनी परती आमी देवाशी वेता. आनी हे क्रिस्ती नोदोर हो क्रिस्ती भावार्थ आमचे मुखार हाडपाक ह्या पुस्तकाक 3 भाग घातले. पयल्या भागांत देव आनी रोसना, आमी देवान, देव म्हणल्यार कोण, ही रोसना म्हणल्यार कितें आनी मनीस कसो देवातान आयला ह्या विशीं तो उलयता. पूण आयच्या दिसाक दुसरो भाग मोलाचोसो दिसलो. ह्या दुसऱ्या भागांत सुरू जाता वाट परतून आमी देवाशी वचूंक. एक्झितूस देवातान आयल्या, देवा थंय आमी परतून वेता. आनी हे दोनूय भाग दुसरो आनी तिसरो कशे भाशेन आमी देवाशी वेता ह्या विशीं भाग्योन तोमासाकीन आमकां शिकयता. आनी ह्या दुसऱ्या भागांत सुरवातेकूच तोमासाकीन म्हणटा की आमकां भाग्यांची वाट आसा. देवाशी वचपाची वाट भाग्यांची वाट. आनी ही भाग्यां आमी जिवंक, नैतीक मुल्यां, मोरल लायफ हो दुसरो भाग. तिसरो भाग जेजू एकलोच आमकां बापाशी वचोंक वाट आनी जेजून हाडलेले साक्रामेंत आमी घेवन, 7 साक्रामेंत घेवन देवाच्या उतराच्या आदारान आमी देवाशी पावता. पूण जेन्ना आयज आमी भाग्याचें जिवीत जिवन जेजूचे गोवाय जावंक सोदता, आमच्या भाग्यांत जुजे वाजा भाशेन, तशें जाल्यार ही देवाशी वचपाची वाट समाजाकीन सांगतालो तीच ती वाट भाग्याची भाग्यांत जुजे वाजूय आमचे मुखार दवरता. आनी देखूनच इगोर्ज मातेचें दोतोनीचें पुस्तक जेन्ना आमचें मोरल लायफ आमी कशें जियेतल्या, कसलें भाग्यवंतपणाचें जिवीत आमी आपणायतल्या, हें शिकयतना म्हणटा वी हॅव अ वोकेशन टू बी एटिट्यूड. आमकां सगल्यांक आपोवणें आसा भागी जावंक, भाग्यवंत जावंक आनी भाग्यवंतपणाचे वाटेन चलूंक. आनी सगळ्याहून सुभागी देवानूच आमकां दिलो तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजूनूच हें आपल्या जिवितान हे सुभाग आमी म्हणटा, जिविताची वाट देवाच्या मोगान आनी मनशाच्या मोगान जिवन दाखयली. आमी लुमेन जेन्सियम हांगासर पवित्र सभेचें कॉन्स्टिट्यूशन वॉट इज द चर्च ह्या प्रश्नांक पवित्र सभा म्हणल्यार कितें आनी कोण जबाब दितना 8व्या आंकड्यांत शिकयतात की जेजू गुलाम जालो. कोणा खातीर? आमचे खातीर. आनी देखूनच देवान ताका वयर काडलो, देवान ताका पयलो विचलो. आनी आयच्या पयल्या वाचपान जशें आमी पळयता जेरेमिया प्रवाद्याक विचलो, ताच्या तोंडान देवान हात लावन आपली उतरां घातलीं. विचलोलो भागी तो, भागीदार जावंक, देवाच्या बागाक रावंक आनी देवाच्या बागाक रावून भागीवंत जिवीत जिवंक. आनी हे भाशेन भाग्यवंत पावलूय आमकां तेंच सांगता की तो देवाच्या बागाक रावंक सगल्यांक सगोट जालो, सगल्यांचोच जालो. रडटल्या बरोबर रडलो, हांसतल्या बरोबर हांसलो. आनी हे भाशेन सगल्यांक सगळो, सगल्याहून पयलो सगल्यांक सगळो तो म्हणल्यार आमचो देव, तो जेजू, तोच तो देवाचो अनावीम, तोच तो गरिबांतलो गरीब देवूच जालो. आनी ह्या पासत भाग्याची जिवीत बाबा भयणानो जेजूच्या जिवितांतल्यान आमी आपणायता. आनी आमी आपणायतना आमचे मुखार आसा तीच आमची आवय, तिचेर ल्हानवीक चाकोणणीचेर दीस घाली. ही सोबीत उतरां सायबीण मांयचे तुस्त गितांतल्यान मेळ्ळीं. आनी सायबीण मांयच्या तुस्त गितांतल्यान ही उतरां दाखयतात की देव ते काय भागी करता. आनी देखूनच ओस्तोऱ्या मदें तीच ती भाग्यवंत आनी तिका आपले गुलामपणाची चीट बरोवन भाग्यवंत जुजे वाज. आमकांय आमचो गोंयचो पूत, गोंयचो आस्कारी आमकां शिकयता
आमी बागयोन जातल्या जाल्यार हें बागयांचें जिवीत तुजें आनी म्हजें जावचें. आयज जेजूचो गोवाय हांव जातलो जाल्यार बागयांचें जिवीत म्हजें जावचें. आनी हें बागयांचें जिवीत बाबा भयणानो देवानूच आमकां विचून काडली बागी जावंक ते भाशेन पयल्या वाचपान आमी आयकलें. आनी हें बागयांचें जिवीत आमी सगल्या बाबा भयणां मदें जिवंक न्हूच आमचे क्रिस्ती भावार्थ्या मदें पूण ह्या संवसारांत सोगोट सगल्यांक जावंक जेजूस आमची वाट म्हूण दाखोवंक जेजूची शांती जे भाशेन शिव वर्तमानान आसा तीच शांती एकामेकाक आमी पोरगोटून आमी शांती जावंक हो भयणानो हें गरजेचें आसा. बागयोन जुझेबास देवाचें मिसांव जालो. ही बिकेम द मिशन ऑफ गॉड. आनी ह्या बसत जसो आमचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां शिकयता की आय हॅव बिकम मिशन ऑफ गॉड. देवाचें मिसांव आपूण जालो म्हणटा ते भाशेन आमी सगलीं जुझेबाजा भाशेन देवाचें मिसांव आमचे मदें जावची गरज. आनी आमी देवाचें मिसांव जातल्या जाल्यार बागयोन जुझेबाजाच्या जिवितान जेजूच्या जिविताचेर नदर मारून आमी जेजूची वाट आपणावंक खेरीत आमकां आपोवणें आसा. पयले सुवातेर बागयोन जुझेबाज बाबा भयणानो त्या काळाच्या लोकांक ओदी करून मंगळुरांत आनी तशेंच श्रीलंकांत देव इमान्युएल आमचे मदें देव जे भाशेन मातेव शिकयता जेजू आयलो तो जावन आसा इमान्युएल गॉड विथ अस. आनी सुरवातेक इमान्युएल आनी तोच जेजू मातेवाच्या शिव वर्तमानांत सांगता संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसा. आय एम विथ यू. द कॉव्हनंट ऑफ गॉड देवान केल्लो करार बाबा भयणानो जेजू आपुणूच जाता. आनी ह्या बसत आमकां सगल्यांक आपोवणें जेजू भाशेन जावंक देवाचें आसनें टू बिकम इमॅन्युअल्स. आमचे मदें देव आसा. आमचे मदें चार चौगां मदें जेजू आसा. आनी हें जेजूचें आसनें जेन्ना आमी वळखता तेन्ना आमी ताचे गवाय जाता. दुखांत सुखांत कोश्टांत पिडेंत जेजू आसा. हें थियोलॉजी ऑफ गॉड्स प्रेझन्स तरी तर म्हाका आसा. म्हाका खात्री आसा हे प्रेझन्सा वरवीं ह्या आसण्या वरवीं हांव जेजूचो गवाय जाता. हेंच बाबा भयणानो आमच्या पाजुझेबाजान केलां. आनी हें केलां देखून दुसरी वाट पाजुझेबाज मानून घेता ती जेजूची वाट टू बिकम मॅसेज एज वेल एज मॅसेंजर. तो न्हूच फकत उतरां बरगोडटा पूण आपुणूच मॅसेज जाता. आयज पर्यंत जेजूचो संदेश आमकां बागयोन जुझेबाज ताच्या जिवितान अजून पर्यंत आमकां जेजूचो संदेश मेळटा. ही हॅज बिकम द मॅसेज अँड मॅसेंजर. देवाची मॅसेज देवाचो संदेश आनी संदेशकार पयलो जेजू. आनी ह्या बसत जेजूच्या जाग्यार जेजूचो गवाय तूं आनी हांव बागयोन जुझेबाजा भशेन जाल्यार आमी जावंक जाय संदेश आनी संदेशकार. संदेशकारूच जाल्यार पुरो ना. उतरांनीच जेजूक परगटलो आनी जिवितान पयस रावलो जावचें ना. आनी ह्या बसत जे हांव भावार्थान मानतां जे हांव उच्चारतां गितांनी गायतां फेस्तां बोरबांनी करतां तें म्हजे जिवितांत हांव दाखयतां जियेतां जेजूचो गवाय जाता. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणानो आमचो बागयोन जुझेबाज देवाची काकुतीची कंपॅशन सॉलिडॅरिटी जालो. आमच्या बाबा भयणां मदें देवाची काकुतीचें एक चार ताणें दाखयलो. दुखेस्तांक कश्टवलेल्यांक श्रीलंकान पिडेंत आसलेल्यांक सांडलोल्यांक सगल्यांक काकलूत दाखयली. आनी हे भशेन कंपॅशन ऑफ क्रायस्ट जेजूचें कंपॅशन जेजूचे चुरचुरे जेजूची काकलूत करुणा होच जालो. अशें जाल्यार बाबा भयणानो आयज तुका आनी म्हाका हें आपोवणें जरी तर तूं आनी हांव गोवाय जातलो जाल्यार वी हॅव टू बिकम द कंपॅशन ऑफ क्रायस्ट. वी हॅव टू शो सॉलिडॅरिटी टू आवर पीपल एवरीवेर. आयज जायतीं आमची भावां भयणां कश्टवतात पिडेंत आसात. थोडीं आमची भावां भयणां रस्त्यार आसात. ओनीत आमकां जाता गोंय सांबाळपाक म्हूण भायर सरल्यांत. आयज ओपिनियन पोल डे. आयज व्हडलो दीस गोंय आमी मानून घेतलेलो दीस आनी आमकां क्रिस्तांवांक आयज त्याहून व्हडलो दीस कित्याक बागयोन जुझेबाज आमच्या गोंयच्या पुताची आस्काऱ्याची परब. आनी अशें आसतना आमी सगलीं
दुसऱ्या आमच्या भावां भयणांक, पिडेंत आसलेल्यांक, कॉस्टोल्यांक, नितीक तानेतेल्यांक, बुकेतेल्यांक देवाची सॉलिडॅरिटी, देवाचें खेरीत काकलूत आमी सांगूंक आमकां सगल्यांक पांचूचे वास एक प्रेरणा जावं म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. उबी रावया. आमी आमचो भावार्थ उतारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक, जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकलेच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मरे थंय सोलमलो, पोंसला काल ताणें कस सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यानतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, खरीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी, आमच्यो गरजो ह्याच पोरबी सुमयार जेजूक फुडें घालून आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप सायबान बिस्पांनी, पाद्रींनी आनी मोटवोश्यांनी आपले मुनियारपण मोगान चलयतना आपले पोरजेक आनी आपल्याक भेटतात तितल्यांकूय देवा उतराची पोरगोटणी आनी आपल्या उलोवपावून ओदीक आपल्या दिसपट्ट्या जिविताची पोरजोळी देख तांणी दिवंक आनी हे भाशेन जेजूचे जिवे नमुने जावन ओतमे जोडच्या हुस्क्यान भरून जायत्यांक तांणी बापाशी वेची वाट दाखोवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी नीत आनी सोत सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरून सेवे चाकरेच्या मोनान पोरजेचो परामोस करूंक आनी जी सत्या आपलो धर्म पाळूंक आनी आपल्या धर्मीक मुल्यांक साक्षी दिवंक दर एका मनशाक दिल्ली आसा ती सत्या मानान राखून दवरूंक आनी तरेकवार धर्म आसल्यारूय ते सगोट एकवटाचे कारण जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज बागिवोन जुझेवाज ह्या आमच्या दिओसिजेच्या आस्काऱ्याची दोबाजीक परब पालतना ताचे मोजोतीन आमचे दिओसिजेचेर भरपूर बापाचो आशिर्वाद देवूं म्हूण भोव करून ओत्मीक वाटेन जायतें सुदारप आनी वाड जावं आनी चलतेलें बागिवोन जुझेवाजाचें देवसांव ओदीक नेटान फुडें वचून ताचें नांव, ताची ओळख आनी ताची भोक्ती आख्ख्या संवसाराक विस्तारूंक आनी हे बाबतीन बागिवोन जुझेवाजाची इश्ट इश्टिणी ह्या दिओसेजान जम्याचो वावर सुफोल कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. जुझेवाजाक सांत म्हूण पोरगोट केल्यार कांय वर्सां भरतात. ही व्हडा संतोसाची खबर. आयज पासून आमच्या उपकारी काळजांनी मोगान बाळगून दवरलेली आसा. असलोच आशेल्लो संतोस आमचो गोंयच्या मान्यवंत पाद्री आग्नेल पुता विशीं
आमकां दी म्हूण ताकाय सांताच्या वर्गांत बेगीनूच भितर काडचो आनी अशें आनीक एक आस्कारी आमकां फावो जावचो म्हूण बापा लागीं मागुया. हे आयचे दोबाजीक पोरबे समयार जायतीं बेसांवां आनी देणी बागिवोन जुजे वाजान देवा लागीं आमचेर सोमेस्तांचेर मागून घेवंक भोव करून ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांचेर सांकवाडे ताच्या गांवचेर तशेंच ताचे सांतवारींत सांकवाडे चलतल्या सोबार ओत्मीक कार्यावळींचो भरपूर फोळ आमकां सगल्यांक मेळूंक आनी ताचेच मजतीन कोविड-19 हे पिडेंतली आमकां बेगीनच मेकळीं कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. सर्गीच्या बोदल बापा, ही कांय मागणी आमी तुज्या मुखार घातल्यांत आमच्या बाबार्थाक किरीत भाशेन तुजे नदर मारून आमकां काकलुतीन आमी मागतांव आनी मागूंक ना तें सगलें फावो कर. हें आमी मागतांव चे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तोयराचो आनी ती देवा पिटोवचो वेळो ह्या दाना बरोबर आमची काळजां, आमचे सुख दूख, आमचो पिडा रोग आनी सोर आमगेले वेदीचे दवरुया. गीत गावुया तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पुरवेदार देवा बापाक मानता तसलें साम म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयली सुबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन. भोव मोगाळ बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मनाक तुका आमी भेटयता त्या देणयाचेर कोण बोळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसपट्टें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणान उक्तापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमकां आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुरवेदारान सासणाच्या देवा, सोर कार्य आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुसेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उज वाडयता.
ताच्या मागण्याच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोन तरी आमी तुजी स्तुती करता. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन खोस्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुतलें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास, नव्या आनी सासणीक खोराचे हें रगत, पातकाचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत थंय वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोरगो तुया. सोम्या जेसू आमी ओडोखाता आनी एकाच इतले पियेता. तितले पावते तू वैभवान येसू, आमी तुजे मोरण पोरगोता. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मास समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यांत अदीक करून ही जी भाव भयणां हे पिढी उदीची मरून गेल्यांत तांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पूर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची, आख्ख्या गोंयची, आख्ख्या संवसाराची आनी ह्या पिडीवंत भाव भयणांची, तांची निगा घेतल्या सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया, देवाची माई संगाती, तिचो पोती बागेवन जुजे, बागेवन धरून धुता, बागेवन जुजे भाज आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पोरवेदार बापा, सर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन करून बाग्योन सुसे वाजा भाशेन आमी बाग्याची वाट आमच्या जिविताची वाट करूं आनी हे परी आमकां देवान दिल्ल्या पोवणे
जेजूचो पाटलावदार जावंक आमकां आमी जियोंक आदार मागून जेजूच्याच उतरांनी बापाक उलो करुया. आमची बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आसा आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबोस काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भशेन ओतरेकतांव. तर आमकां जेदार काकोतीन सर पातकांतली सटय आनी सर आकानांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें जे धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय, पूण जे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दीस घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती वांटुया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काबलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमची काबलूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमच्या काळजान येवचो वेळ जालो. जरूय खुद ताच्या मासा रोगतांतलें जेवण आमच्यान घेवंक जायना, ओत्मीक तरेन तरी आमचे मदें आनी आमच्या काळजांत ये म्हूण जेजू कडेन परतून मागुया. ये जेजू, आमच्या काळजान ये. तुजी आमकां गरज जेजू. ह्या देवडल्या पुरबी दिसा तूं आमच्या काळजांनी आयिल्लो आमकां जाय. उपकार करून ओत्मीक तरेन तरी आमच्या काळजांनी तूं ये. ये जेजू, आमच्या काळजांनी ये. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजान तूंच आसल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिल्लो कूड सुरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका जेजू. आमेन. सुरकीचें वण तयार जाला. जेजूक आमच्या काळजान घेवचो शुभ वेळ पावलो. मानान आनी ल्हानविकायेन पवित्र कुमन्याव शेवुया. जेजूक आमच्यान संस्कारांतल्यान वो साक्रामेंतांतल्यान शेवूंक नजो म्हणटूच ओत्मीक तोरेन तरी आमच्या काळजांनी ये म्हूण जेजू लागीं परतून मागुया. व्हडे भोगतीन आनी मोगान जेजूक आतां आमी एकठांवया. ह्या वेळार गीत गावुया, जेजू म्हज्या देवा.
प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, सांत सुसेवासाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुझें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भोगताची देख घेवन आमच्या भावा भयणीचे सोडवणेचो हुस्को आमी धरून शिव वर्तमानपर घोट्टूंक धिरान आमी फुडें वचचें कर. जे पुता जेजूचे नांवी. बाबा भयणीनो, पयली सुवातेर तुमकां सगल्यांक भाग्यवन जुझेबाजाची आमच्या आस्कऱ्याची कुशाल बरीत आनी देवाचे कृपेन आनी जायत्या बेसांवांनी भरलेली परब हांव आवंडेता. अ व्हेरी व्हेरी हॅपी एंड अ ब्लेसड फीस्ट टू यू. केरीत भाशेन हांव दिन वासूंक सोदता आमच्या पाद्री बाबाक विक्टर फेरांव, जाणें आमचे पासत इमिसाची भेट भेटयली आनी बरे भाशेन, चड वेळ नासलो खरो, बरे भाशेन थोड्या वेळा मदें आमकां गरजेचो संदेश ताणें दिला. आमच्या जिविताक कशें करूंक जाय, कात करूंक जाय तें आमकां सांगलां. ताचे पासत फादर विक्टराक हांव केरीत भाशेन दिन वाचता आनी ताच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडचो म्हूण मागता. तशेंच दिन वाचता फादर मिलाग्रीस फेर्नांदीस वेर्ना इगोर्जेन पातकूर कसो वावुरता, तोय आमचे बरोबर आसलो म्हूण आमकां बरें दिसलें. इल्लोसो वेळ घेवन बाबा भयणीनो थोड्योश्यो कळवण्यो हांव करूंक सोदतां. आतां दुसरें मीस 8:15 वाजता इंग्लीश भाशेन. इमिसा जें साताचें आतां हें जालां तें जाता तें लायव्ह आमकां पळोवंक मेळटा. 8:15चेंय आमकां लायव्ह पळोवंक मेळटलें. थोडीं आमचीं चॅनलां आसात. डायोसिजन वेबसायट, CCR TV, GCTV, HCN, गोवा न्यूज बी यूट्यूब चॅनल आनी तीच मागीर मिसां आमकां तांच्याच त्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय पळोवंक मेळटात. जशें हांवें म्हळां 3 मिसां आसतलीं परबे दिसा. आमी सांगलां ते भाशेन परबेचे मीस 10 वाजता आयज सकाळीं, जे आमचो आर्सेबिस्प साहेब भो मानेस फिलीप नेरी फेरांव आमचे पासत भेटयतलो. हेंय बी मीस आमकां लायव्ह पळोवंक मेळटलें आनी त्या चॅनलाचे जशें हांवें सांगलें चॅनल्स तांच्या यूट्यूबाचेरूय मागीर पळोवंक मेळटात. फकत ह्या मिसाक, ह्या दोबाची परबेच्या मिसाक डिओसिसीचे कांय प्रतिनिधी खूद माटवान वांटो घेतले, मिसान वांटो घेतले. आनीक कोण ते थोडे पाद्री जावं मागीर थोडी धार्मिकां, रिलिजियस आनी लौकीक. आयज परबे दिसा सदांच नोयनाच्या दिसा पासून सांगलां ते भाशेन भाग्यवन जुझेबाजाचे मुर्तीचो आनी ताचे पवित्र रेलिकेचो उमो घेवंक आमची भाग्यवन जुझेबाजाची सांतवार सांकवाळी उक्ती आसा. सकाळीं 8 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. हांगाय बी ही मुर्ती कोणाकूय उमो घेवंक जाय जाल्यार ह्या पवित्र जाग्यार आमकां मेळटा. देव बरें करूं.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सोर पुरवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा हे पुर्बेन भोक्तीन आनी भावार्थान आमी वांटो घेतलो देवाची साबार देणी आनी बेसांवां आमकां फावो जाल्यान आमच्या आस्काऱ्याच्या पावलांनी चलून जेजूची बाकयां जिवन ताची नीज कोवाय जावंक भोक्ताची मोजत मागून ताच्या मानाक गीत गावुया झुजे वाजा आमच्या भावा Zuze waza amcha